नितळ मन आशिल्लो तत्वज्ञानाचो राजा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव. आपले आवय बापूय आनी आचार्य हे आमकां देवा समान आसतात. हें वेदाचें आमकां शिक्षण. अनंत काळ सावन भारतांत आचार्याक सगळ्या परस चडूच म्हत्व दिलां. उपरांत ह्याच आचार्यांनी आपल्या कर्तुबांनी आनी बुद्धीच्या बळार भारताक संवसारांत व्हड नामना मेळोवन दिल्या. देखीक स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर, रमण आचार्य, श्रीनिवास रामानुजन, C.V. रमण, आचार्य P.C. रे, जगदीश बोस, फ्रांसीस लुईस आदी. हेच गुरु परंपरेतले गुरु म्हळ्यार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. तांणी आपले शुद्ध चारित्र्य आनी विशाल बुद्धिमत्तेच्या बळार संवसार भोंवडी करून आपल्या प्रभावी व्यक्तिमत्वान भारताचें खरेलें दर्शन लोकांक घडयलें. डॉक्टर राधाकृष्णन हांचो जल्म 5 सप्टेंबर 1888 तामिळनाडूंतल्या तिरुमणी गांवांत जालो. एका सामान्य बामणाच्या घराब्यांत जल्मल्ल्या डॉक्टर राधाकृष्णनाच्या बापायचें नांव सर्वपल्ली वीरास्वामी जाल्यार आवयचें नांव सीतम्मा आसलें. दोगांय जाणां खूब धार्मीक स्वभावाचीं आसलीं. तांचो बापूय विद्वान बामण आसलो. तांच्या बापायचेर घराब्याची जापसालदारकी आसली. बापायचे धार्मीक वातावरणाचे संस्कार तांचेर जाले. डॉक्टर राधाकृष्णनाचे मुळावे शिकप तिरुमणी गांवांत जालें. पिरायेच्या 8व्या वर्सा सावन तांणी लवथरन मिशन विद्यालयांत प्रवेश घेतलो. उपरांत तांणी वेल्लोरच्या विरुही महाविद्यालयांत सुमार 3 वर्सां मेरेन उंचेलें शिकप केलें. 17 वर्सां पिरायेचेर तांणी मद्रास क्रिश्चन महाविद्यालयांत तत्वज्ञान हो विशय घेवन BA जाले. उपरांत ह्या महाविद्यालयांत ते बायबल आनी इसाई धर्माचे जाणकार जाले. उपरांत तांचेर वीर सावरकर हांच्या द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स ह्या पुस्तकाचो खर प्रभाव पडलो. तांणी द एथिक्स ऑफ वेदांता हो विशय वेचून काडून वेदांत वेवस्थेचे आचार नितींत कांयच स्थान ना ह्या आरोपाचें खंडन केलें. उपरांत दर्शनशास्त्राचे स्कॉटिश प्राध्यापक डॉक्टर A.G. हॉंग हांणी डॉक्टर राधाकृष्णनाक प्रमाणपत्र भेटोवन तांच्या नितीशास्त्र प्रबंधाचें कौतुक केलें. उपरांत त्याच विद्यापिठांत ते MA परिक्षेंत पयले आयले. उपरांत थंयच 1909 ते 1917 ह्या वर्सा मेरेन मद्रासच्या प्रेसिडेन्सी महाविद्यालयांत तत्वज्ञानाचे प्राध्यापक म्हूण रुजू जावन तांणी अध्ययन केलें. 100 रुपयांच्या पगाराचेर ते कामाक लागले. डॉक्टर राधाकृष्णन दर्शनशास्त्राचे उत्कृश्ट शिक्षक आसले. तांणी आपले खर बुद्धीन आनी विद्वत्तापूर्ण ग्रंथलेखन करून दर्शनशास्त्राचें दर्शन परदेसी लोकांक घडयलें. हाचो बरो परिणाम असो जालो की भारतीय विश्वविद्यालयांनी तत्वज्ञान हो एक विशय म्हूण शिक्षणांत आपणायलो. पिरायेच्या 30व्या वर्साक तांकां आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार नामना मेळ्ळी आनी रोखडीच तांकां युरोपीय आनी अमेरिकेच्या मुखेल विश्वविद्यालयांनी व्याख्यातो म्हूण निमंत्रणां येवपाक लागलीं. नामनेच्या ऑक्सफर्ड विश्वविद्यालयांत प्राध्यापक म्हूण ते पयले भारतीय विद्वान थारले. भारताक जेन्ना स्वतंत्रताय मेळ्ळी तेन्ना जवाहरलाल नेहरूजींनी डॉक्टर राधाकृष्णनाक आग्रह केलो. तांणी विशिश्ट राजदूताच्या रुपांत सोवियत संघाचे राजनायक म्हूण काम करचें. नेहरूजींच्या उतराक पाळो दिवन तांणी हें काम स्विकारलें. डॉक्टर राधाकृष्णनान 1947 ते 1949 मेरेन संविधान निर्मात्री सभेचे एक वांगडी म्हूण कार्य केलें. संसदेंतले सगळे लोक तांचे कार्य आनी वेवहाराची तोखणाय करताले. आपल्या सफळ अकादेमीक करियरा उपरांत तांणी राजकारणांत आपलें पयलें पावल दवरलें. 13 मे 1952 ते 1962 मेरेन
ते देशाचे उपराष्ट्रपती जाले. उपरांत 13 मे 1962 मेरेन ते भारताचे राष्ट्रपती निर्वाचित जाले. I, Sarvepalli Radhakrishnan, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law. शिक्षण आणि राजकारणातल्या योगदाना खातीर डॉक्टर राधाकृष्णनाक 1954 सर्वोच्च अलंकरण भारतरत्नात सन्मानीत केलो. 1962 डॉक्टर राधाकृष्णनाच्या नांवान 5 सप्टेंबर हो दीस शिक्षक दीस म्हण मनयतात. तशेंच 1962 वर्सा डॉक्टर राधाकृष्णनाक ब्रिटीश अकादमीचो वांगडी नेमलो. उपरांत पोप जॉन पॉलान गोल्डन स्पर भेट दिली. तशेंच तांकां इंग्लंड सरकारचे वतीन ऑर्डर ऑफ मेरीट ह्या पुरस्कारान सन्मानीत केलो. डॉक्टर राधाकृष्णन 17 एप्रिल 1975 ह्या दिसाक संवसाराक अंतरले. तांच्या मरणा उपरांत अमेरिका सरकारान तांकां टेम्पलेटॉन पुरस्कार भेटोवन भोवमान केलो. आयच्या विद्यार्थ्यांनी आनी चड करून शिक्षकांनी डॉक्टर राधाकृष्णनाचो आदर्श दोळे सामकार दवरून तांच्या विचारा प्रमाण अध्यापन आनी अध्ययन करप ही फुडाराची गरज आसा. तांचे यादीक नमळाईची आर्गां.